गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद आणि दिल्लीत वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानान गुन्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काडलो. गुन्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळपाक ताका खंय IRB पुलीस कॉन्स्टेबलान मजत केल्या. आतां सध्या गुन्या फाट्याच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बसका सुरू आसा. फरार आशिल्लो आरोपी सुलेमानाक सोदपाक पुलिसांच्यो 5 टीम तयार करून रेल्वे स्टेशनांनी आणि हेर सुवातींनी धाडल्यात म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. मजगतीं सिद्दीकी खान आणि IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायक ह्या दोगांचेर खर कारवाय जातली अशें DIG वर्षा शर्मा हांणी सांगलें. We are taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. We'll do it. उसको जिसने हेल्प किया Both. उसको Registering case against him. ऑन ड्यूटी पे वो अकेले ही थे जो ऑन ड्यूटी पे कल पुलिस थे उनके पे कार्रवाई होगी. कितने अभी ये अभी इंक्वायरी करके we'll take a strict action. We are not going to spare it. ओके मैडम कितना टीम The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have done. एनी लीड्स हाँ we are. या ओके आम्ही असा रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचच्या भायर आणि क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडीनसून एक आरोपी पळोवन गेल्लो आसा. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान अशें तेचें नांव जावन आसा आणि हो आरोपी जो आसा तो लँड ग्रॅबिंग केसींतलो सगळ्यात मुख्य आरोपी आसलो आणि क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडीनसून तो पळोवन गेल्लो आसा अशी माहिती मेळटा की एका IRB कॉन्स्टेबलान जो ऑन ड्युटी आसलो तेणेन ताका पळोवन वचपाक मदत केल्ली आसा. रातचे 2:30 सुमार ही घटना घडली आणि जे IRB कॉन्स्टेबल आसलो तेणेन त्याच्या बायके वयरसून सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान ताका पळोवन वचपाक मदत केल्ली आसा. सद्या हांगासर क्रायम ब्रांचीन हाय लेवल मिटींग सुरू आसा. DIG वर्षा शर्मा हांगा आसा, SP राहुल गुप्ता हांगा आसा, तशेंच बाकीचे पुलिसूय आसा. भितून हाय लेवल मिटींग चल्लेली आसा आणि अशी माहिती मेळटा आमकां की 5 टीम्स सद्या तयार केल्लेले आसा पुलिसांच्यो आणि त्यो सोदपाक भायर सरलेले आसा. सगळ्या रेल्वे स्टेशन सगळे रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप्स, एअरपोर्ट्स हांगासर अलर्ट जारी केल्लो आसा. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाचे फोटोज जे आसा ते थंय ते धाडलेले आसा. ताका सोदपाचो प्रयत्न हांगासर चालू आसा आणि पुलिसांच्यो 5 टीम्स ऑलरेडी तांकां सोदपाक भायर सरलेले आसा. सद्या जी हाय लेवल मिटींग भितून चालू आसा त्या मिटिंगेची कितें जातलें ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक TV.